भारतात इतल्यो भाशा आसात तातूंत हिंदीची स्थिती खंय आसा अशें दिसता तुका? लोकांचें कारण खुबदां हें जाता की हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणटात आमी. भारत देशान जर पळयलें आमी की राष्ट्रभाषा भारत देशाक ना. पण हिंदी भाशेचो विकास आज कशे तरेन जाला? बंबई हिंदी म्हणून आतां एक निर्माण जाल्ली आसा, ती खबर आसतली बंबई हिंदी. तातूंत मेरेको, तेरेको, उद्रीच, इद्रीच आणि आरेला हे तू आणि तसले बी जे शब्द आसात. खोका, पेटी ते शब्द आयिल्ले आसात. कंप्युटर शब्द आसा, ताजे खातीर आमचे कडेन एक शब्द आसा, नॉर्मल आमी म्हणटात संगणक म्हणटात. पूण पारिभाषिक शब्दावलीन एक शब्द केल्लो आसा अभिकलित्र. म्हळ्यार हो आज पर्यंत कोण आयकूंक सुद्दां नासतलो. गोंयकार जेन्ना हिंदी बी उलयतात, क्या करता है मरे, पण तांकां दिसता अशें कितें मरे मोगो जे शिवाय ते म्हणनात न्ही, ते शिवाय ते वाक्य तांचे पुराय जालां अशें तांकां दिसना. सो क्या करता हे पण एक्चुअली फुल स्टॉप जालो.